पळय रुपा तुका थंय हाती जावन ओन व्हरता पळय तेन्ना हांव येवन पावलो आनी तेन्ना हांव येवन पावतरीक तेमकां विचार केलो जाल्यार तेणी म्हाका आंगार येयले म्हाका झुकळून घायले तेन्ना मागीर आमची झटापट जाली नंतर ते सोड कोण गेले मागील करते हांव केलो रुपा तूं त्या रस्त्यान भिमताला का एकटे कित्याक वयतालो गो तेच बी एकटे तूं सुदेश हांव सिव्हिल हॉस्पिटलांतली नर्स आसा म्हाका हॉटेल गाडी हाडकून तेन्ना ड्युटेक घालतात तेन्ना हांव वाड्यार वचून कोणाक विचारला लोक बरे आसात काय ना म्हण सर्वेकर गव्हर्मेंटाक कळीश पडटा कोणाक कितें बरें ना जाल्यार आमी ताका फुडें औषध दिवन ताका बरें करतात रुपाली उपकार आनी कसलो हांवें करता हांवें केलो सुदेश तूं म्हाका ज्या दिवसा वाचयलो त्या दिवसाक तूं म्हाका खूब आवडूं लागलेलें आनी म्हाज्या प्रेम तुजेर जालो
रुपाली मागे अजून शिकून झालं ना आणि तू लग्नात पण विचार कर चालू झाले रुपाली मागे या वर्षा फायनल असा हा 5 नोकरी लागला आणि 4 पैसे करू नंतर आपल्या लग्नात उलेला आलो रुपाली हा गरीब कुमारा चढ मागे बाग म्हणली कोण आम पोचता आणि शिक्षण देता तू एक काम कर तू नोकरी असेल बरो एक चढ पळून नोकरी आशिलो तू लग्न जाऊन सोड मुको सुदेश तू गरीब कुमारा चढ झाल्यार सुद्धा म्हाका जाता तू म्हाका जाय सुदेश आणि तू म्हाका तेन्ना वाचयलो त्या दिसाच्यान तू म्हाका खूब आवडे लागलो सुदेश हांव अवय बापाय माई शिकून चडू आसा आणि आमगे दुसऱ्याच मोठी आसात आणि हांव नोकरी आसा हे सगळें तुकाच मेळटली मागीर तू कित्याक टेन्शन घेता प्लीज तू म्हजे बरोबर लग्न जा न्ही मुखार मागीर सगळें सारकें जातलें आम्ही खूप वेळ झाले हा बऱ्याच वस्तू सांगून खूप वेळ येला तू तुगेल घर वच हा मागीर कामां वयता चल बरें बाय आणि थोडा वेळ थांब किती वयता आतां केलें ना आतां खंयच करता कितें तरी उलोवप बसली खूब दिवसान मेळ्ळा आमी आमच्या प्रेमा बद्दल 2 गोष्टी उलय मरे कितें तरी उलय न्ही आनी मागीर मन खूश करचे आम्ही दोघं एकमेकांचेर प्रेम करता आमच्या घरात अजून खबर ना आमगे प्रेमात मुगो हा अभ्यास करू बसला पुस्तक सोडलेला दोळ्यान काढतूच दिसतो का म्हाका दिसता आणि मुगो 9 महिन्या परीक्षेक मुगो मग सगळे पेपरार 2-2 पोळी पडटा पळय म्हाका बी तशेंच जातलें हेल्ली गेल्या कडेन तूं दिसता हिदू गेल्यार दिसता जेवणा गेल्यार आतां तूं दिसता म्हाका वयशिल्ले गोश्टी कडेन सगळे कडेन तूं दिसता तेजे हांव कितें करूं सांग म्हज्या लक्षात लास्टीतले 7 दिवस तूं म्हाका मुखार सोडना मुगो ना रे तुजी शपथ हांव तुका सोड केन्ना दवरूंक शकता आय लव यू
म्हणून समजा नका. या तापतात बदला हाव कसं घेतात ते पडत. तू कधी रस्त्यावर आड घालून या कोयते तुकडे तुकडे करणार तर नावाचा नागनाथ नाही. नागनाथ म्हटलं एक विषारी नाग असा. तुका पैशाची आशा दवरून लायला पिशे. तुगे डॅडीक मान उडेला. तुका सगळे पैसे मेळटले असे हांव आशे देखील तुका. तुगे डॅडीक गळपास लाव मारूक सुद्धा हांवूच सांगले. एक पटी तुगे डॅडीक मारू जाय. नंतर तुका सुद्धा रस्त्यावर घालून या कोयत्यान तुकडे तुकडे करणार तर नावाचाच नागनाथ ते. सुदेश भाऊ विकी बाहेर या. आज रक्षाबंधन ने. सुदेश भाऊ तू राखी बांधून जाय मी. विकी बाहेर या. सुदेश भाऊ किती करता तू. बाबा आज रक्षाबंधन ने प्रत्येक वर्षाप्रमाण सुदेश भाऊ राखी बांधू नका. सुदेश भाऊ भावाची प्रश्न लागला. भाऊजी ताई तुम्ही येऊन फ्रेश आताल न्ही. ताईन राखी बांधून म्हाका. ताई एक सीट गाणी म्हणटा पळय आयकया तरी आमी. आनी आमी पण मात्र रांग घालया. आमगे ताई कोण भाऊजी न्ही. प्रेम हो
जगदान एक कडेन चालू पळून मागील रात्र घेऊन नेलो ताई घेऊन नेलो असेच आम्ही सदा देवाकडे मागता सुखी राहू म्हणून आणि मागील बहिणी देवाकडे मागता सदा सुहागान दवरू म्हणून एक तर मागील देवाकडे विनंती आसा हांव एक आनंदाच्या दिवसात एक तुमकां गोश्ट सांगूं इच्छिता ते कितें काय म्हणलें ते कितें काय म्हणलां हे बाय भारतीय आसली ही म्हाजेर चडून दी हांव रस्त्यान भटकी घेवन वयतालो म्हाका वाटेर पडील मेळ्ळें पोटा मुठीत जाम जातलें हांव ताका उठोवन घरा कडेन घेवन येयलो आनी मागीर बायलेन ताका फटफट जेवण तेज्या नंतर ताका विचारलें खंयच्यान येयलो हें म्हणून तोंडूच सुटना तेगेलें ताका नांव म्हणून येना कांय ना तशेंच तेगे हातांत भारती म्हूण नांव बरें नाशिल्लें अजुनूय आसा तें पळय आनी तेगे गळ्यात एक लॉकेट आसा पळय बाबा अशें म्हणनाका बाबा हांव तुगेलेच चली आनी होच तूं मागेर भाव तूं तरी सांग मरे बाबा बस कितें म्हणटा हांव तुका सोडून खंयच वयचें ना बाबा तूच मागील भयण म्हण म्हाका बाबान सांगेल आसलो तूं भिनाका बाबान आमकां गरीबपणा पोशील आसा तूं लोकांक म्हूण केन्नाच बाबान आमकां सांगलें ना आनी लोकांक दाखोवन दिल ना तूच मागील भयण बताई तूच मागील भयण ती तूं म्हाका आई रुपान मेळील आसा तशेंच तुगेल कुशेन म्हाका देवान भावोची दिल्ली आसा अशें देवान आमकां सुखी दवर सुखी दवर फोन घेऊन येता हेलो जय हिंद सर जी बोलो सर कुमारी बोलो प्रदीप कुमार जी सर लड़ाई चालू एग्जाम करना ओके सर ओके जय हिंद सर ओके बाबा भारती म्हाका आजूच परत वयचें पडलें आमगेल कमांडर ऑफिसांतल्यान फोन येयला आयच्या आज भारत पाक मिनिस्टर बर्देची युद्धाची तयारी चालू आहा तशें म्हूण जातकीच बेगी म्हाका येवंक सांग भारती मागीर मातशी बॅग पॅक कर पळय बेगीनूच यो म्हणला चल हे भारत पाकिस्तान बाबा सुदेश म्हाका आतां एअरपोर्टार वचपाक पडटलें म्हाका विमानान थंयच्यान दिल्ली वचपाक पडटलें भारतीच्या दलाची दवरा हे हजार तूं म्हाका एअरपोर्टार सोडून येता मरे हा बाबा होली मात्र एअरपोर्टार सोडून वचून हाँ बाबाजी एअरपोर्टार सोडून बेगीन येता बाबा बाय पडटा आम्ही असा देशान रक्षण कर होल्डर कितें म्हणटा न्ही बरें करून बरी यो बाबा ताई हा भावाजी सोड येता एअरपोर्टार बरें कर वचून पावले तो खंय गेल्ला देशाच्या रक्षणासाठी गेला